beri kaisa Ani moga beri tikbota Behti nami seryambita Devacha mandira Santos beri kaisa Ani moga beri tikbota Behti nami seryambita Devacha mandira Kaisar dogate Nuche navi sangi melta Kaisar awasa Sadaptanche modega Jesuce heuta Amka preranditele Tachana banami Kite magtang temertele Santos berit kaisa Ani moga berit ekboda Bhakti nami saryambita Devacha mandira मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक ह्या रतिरेक मोगाचो स्वागत आमी मागता आमी वार्षिक रतिरेक सांगाता जमल्या प्राजीत काळांत आमकां कुरपा जोडूंक एक बरो अवकाश आमकां रेतीर दिवंक आमचे संगी आसात मानादीक बाप स्टीवन लोबो कार्मेलीत ते मोडांकाप फिरगजीचे प्रस्तुत बिकारनाकटे बाळूक जेजूच्या पून शेतांत ते कार्मेल स्टुडियोंत वावर दिवन आसात आनी बरी ऑनलायनांत मिडियांत ते देवाची शुभ वार्ता परगट करचें काम करन आसात सभा रेटीत तांणी दिल्यात आनी ह्या वर्सा बिकारनाकटे ते येवन पावल्यात आज आमच्या सांगाता मोगाळ बाप स्टीवन लोबो आसा तांकां आनी तशेंच तांच्या सांगाता आसा बाप टॉनी डिसोजा गांवांत मियार फिरगजीचे पयलें बरोडांत तांणी सेवा दिल्ली आसा आतां प्रस्तुत बिकारनाकटे बाळूक जेजूच्या पून शेतान सेवा दिवन आसात तांच्या सांगाता आमच्या रेतीरेक म्युजीक दिवन कोंतारा गांवच्याक आसात मनेस्त क्रिस्टोफर रॉड्रिगस मिलाग्रीस फिरगजीचे ते गायकी आमच्या विघरा तर्फेन ह्या जागा तर्फेन तुमच्या सर्वां तर्फेन मोगाचो स्वागत तांकां मागता आमकां सर्वांकी ही रेतीर फळां बरी जावं दी तांचे खातीर एकामेका खातीर आमी ह्या रेतीर वेळार मागया गुड इवनिंग Good evening, Father. कशी आहात सगळीं आम्ही बरी आसा, Father. देवाकर गांधीव्या हो प्रत्येक दीस ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी आमकां कार्मेलीत हांगासर येवन देवाचें उतर परगट करूंक तुमकां देणे जावन देवान दिलां त्या देखून प्रत्येक जावन आज दिन वाचतांदन ह्या देवाक आमचें मागणें एकच जावन दी आमच्या रितीचो उद्देश जावन आसा वी आर नॉट बेगर्स वी आर गिवर्स आमी भिकारी न्हय आमी दिवचे तसले मनीस इफ द सिग्नेचर ऑफ द फ्लावर इज द फ्रेग्रन्स तुजें आनी म्हजें कितें एका फुलाक आमी परमळांत वळखता तर तुका आनी म्हाका कशें वळखतात इतलेंच आमी 3 दीस या 4 दिसांनी नियाळ करतली हांव त्या देखून बाबांनो आनी भयणीनो हे मिसाच्या बलिदाना वरवीं हे रितीर एक सुरवात आमी मागता आसतना तुमचें मागणें आमचे खातीर आसूं दी जें कितें देव आशेता तें परगट करूंक देव आमचें मौन आनी काळीज नितळ करून दी म्हणून आमचे खातीर मागा तितलेंच न्हय घराय आमचे खातीर एक खणथेर्स भेटया ह्या मागण्या सांगाता हे मिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमच्या सवे आसूं एक घडीभर आमचे दोळे धांपया हात आमचे जोडया
देवान संवसाराचो असोही मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संपूर्ण रितीन मोग करतल्या त्या पुताक तुजे आनी म्हजे खातीर तुका आनी म्हाका सल्वासांव मेळचे खातीर ह्या पातकांतावन सुटका मेळचे खातीर संवसाराक धाडलो. ताणें संवसाराक पुताक धाडलो, पुतान आमचे खातीर जीव दिलो. तो सर्गींक गेलो, थंय वचून एक कूड तयार करता म्हणालो. ताणें कूड तयार केलां सारकें, पूण तूं आनी हांव तें कूड आपणावंक फावो गाय? तुजें आनी म्हजें जिवीत त्या कुडाक आमकां फावो करता गाय? आमची चिंतना, आमच्यो वाटो, आमच्यो करण्यो, आमची दिश्ट हें सगळें सर्गी वाटेन ना तर देवाचें बोक्साने मागया आनी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट दारुणेंनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बागी सदां संवकार मुलयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumyaka kutka, sumyaka kutka, Krista ka kutka, Krista ka kutka, sumyaka kutka, सौम्याका कृत्का. प्रार्थुया. हे मिसाचें पवित्र बलिदान देवाक अर्घां जावन किशोर फेर्नांडीस आनी कुटाम भेटयतात. ते कुटुंबा खातीर आमी ह्या वेळार मागया. काकुळदारा देवा, पातकाच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्या आनी तुज्या दैवीक जिविताच्या उसवडांत आमकां ओडच्या. तुज्या पुताक तुवें संवसाराचो उसवार कसो पाठयलोय. ताच्या अमोलीक रक्तान आमचीं पातकां धुवन काड आनी ताच्या अजपण पुनर्जीवनपणान आमकां नव्या जिविताच्या उसवडाक पावय म्हूण मागता हांव. आमच्या सुमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी जुदाचे फुडारी याजक आनी लोक विश्वासी रावले नात. तांणी राष्ट्रांच्या कंटाळ्यांच्या करण्याची देख घेतली आनी सर्वेस्परान जेरुसलेमांत पवित्र केल्लें तांचें मंदीर बस्ट केलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान आपल्या दुतां उदेशी तांकां परत परत सत्राय दिली. कित्याक ताका आपल्या लोकांचे आनी आपल्या निवासाचे सुरसुरे भोगले. पूण तांणी देवाच्या दुतांचो केबडायो केल्यो, ताचे सत्रायेचो तिरस्कार केलो आनी ताच्या प्रवाद्यांची निंदा केली. अशें सर्वेस्पराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की बचावेची वाट कसलीच नातली. ताणें देवाच्या मंदिराचें भस्म केलें, जेरुसलेमाच्या पगार कोस लावन घालें, ताच्या सर रावळेरांक उजो लावन आनी तांतल्या सगळ्या मोलादीक वस्तूंचो नाश केलो.
तलवारीक संपडोवन मोरनांतल्यांक तांणी बाबिलोनाक व्हेली आनी थंय ती पर्सियाच्या रायाची राजवट स्थापीत जायसर नेबुकदनेझराच्या आनी ताच्या पुतांची गुलामां जालीं. सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी सांगिल्लीं उतरां खरीं जावच्याक हें सगळें घडलें. ताणें म्हणलें, पाळोवंक नातल्या साबतांचो विशेव भुंयक मेळासर ती 70 वर्सां पाड पडटलीं. पर्सियाच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी उलयिल्लीं उतर खरें जावच्याक सर्वेस्परान पर्सियाच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यांत तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा प्रगट करूंक प्रेरीत केलो. पर्सियाचो राय सिरूस अशें सांगता, सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराची सर्व राज्यां म्हज्या अधीन दिल्यान आनी हांवें जुदांत आसा त्या जेरुसलेमांत ताच्या मनाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमच्या मदें ताच्या लोकां मदलो कोणी आसा जाल्यार तो जेरुसलेमाक पाटयो वचूं आनी ताचो देव ताचे सोवे आसूं. देवाचें उतार हें. जर हांव विसरा तर म्हजी जीब घट जावं. तुका जर हांव विसरा तर म्हजी जीब घट जावं. बाबिलोनाचे नैतडीर बसून सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतल्या. तडीच्या लांब दिगरुखांचेर आमची विणी उमकाळावन आमी बसतल्या. तुका जर हांव विसरा तर म्हजी जीब घट जावं. तेन्ना आमकां गुलाम करून व्हेल्ले ते आमचे लागीं गायनां विसरताले. वय आमकां धमकितलेस आपणाक खुशाल करून सियोनाचेर एक गीत गाया म्हणून मागताले. तुका जर हांव विसरा तर म्हजी जीब घट जावं. सर्वेस्पराची गितां परकी गांवां आमी कशीं गावची. तुका जर हांव विसरान ए जेरुसलेमा म्हजो उजवो हात रूख जा. तुका जर हांव विसरा तर म्हजी जीब घट जावं. तुका जर हांव विसरा तर म्हजी जीब घट जावं. सांत पावलून एपेस्करांक बरयला पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण अपार काकुळटीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पदका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता सवें पुनर्जीवन केली. देवाच्या दयेन तुमकां सडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजूतय एकपटान जेतेलांक आमकां ताणें जिवंत उठयली.
आनी ताचे सवें शेळसण्यार बसचो अवकाश करून दिलो. क्रिस्त जेजू मरिपात आमकां दाखयलेले काकुळटे वरवीं आपले कृपेचे दायज केदे वर्ते म्हूण फुडल्या 100 युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनेचो शेवट. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सडबंड आपल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणाय बडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्याच हाताचें काम क्रिस्ता जेजूतय आमी बरें आदन जेजे म्हूण सुरवेतान येवजिल्या प्रमाणें ताणें आमकां रचल्या. देवाचे उतर हे देवाचे वोडपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. देवान संवसार असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो, ताका सतमंतल्यांक ससनाचे जिवीत लाभच्याक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू निकोदेमाक सांगा लागलो, जशें मोयचेन अरण्यांत सरपाक उबारलो तशा मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतलेल्या हर एकल्याक ससनीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणेंच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताच्या मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयिल्लो खरें, पूण आपलीं कर्तवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाय म्हूण तो उजवाडा चडशी येना. पूण स्वताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता, तेंच आपणें केलां म्हूण परगट जावच्या खातीर उजवाडा चडशी येता. देवाचे उतर हे वाकुनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, करेजमाचो हो चवथो आयतार आनी आयचो हो आयतार लेतारे आयतार म्हणून ओलायला. म्हणजे उल्हास बरीत जावचो, उल्हास बरीत जावंक आपोण दिल्लो हो आयतार, उल्हासाचो आयतार. कित्याक आयच्या
ह्या लितुर्जेचे सुरवेचे श्लोक मीस असो एक श्लोक आसा ह्या श्लोकांत पयलें उतर येवचेंच उल्हास पावा. कित्याक आमी उल्हास पावोंक जाय? कित्याक म्हळ्यार येदोळूच करिज्माचें अर्दें पॉयण आमी सोंपयलां. 3 हफ्ते येदोळूच मुग्धले. हो 4थो हफ्तो आमी आरंभ करता. आनी ह्या वेळार आयची वाचपां आनी आयची लितुर्जी आमकां संतोश पावोवंक उल्हास पावोवंक आपोवणी दितात. आमी कित्या पासत उल्हास पावोवंक जाय? आमी उल्हास पावोवंक जाय, संतोश पावोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमची सोडवण लागीं पावल्या. आमी बेगीनच सर्वेस्पराच्या पुनर्जीवनपणाचें फेस्त संभ्रमतले हांव. सुरवेल्ल्या पवित्र सभेंत करिज्माचो काळ बाप्तिस्म स्विकार करूंक आसलो एक काळ. आनी तो बाप्तिस्म स्विकार करूंक सोडवण स्विकार करूंक अत्रेगोन आसल्या त्या लोकांक इगर्ज माता सांगताली आनी थोडेच दीस उरल्या ते. तुमी राखून आयिल्लो तो काळ तो वेळ लागीं पावला. हें जावन आसा एक कारण ह्या आयताराक उल्हास भरीत जावचो आयतार, संतोशाचो आयतार म्हणून ओलायिल्लो. दुसऱ्यान आयची वाचपां आमकां देवाच्या स्वभावा विशीं परत आनी परत सांगून दितात. आयच्या मिसाची हर एक मागणी देवाच्या स्वभावा विशयांत आमकां सांगून दिता. देवाचो स्वभाव जावन आसा कनवळायेचो, दयाळायेचो, मोगाचो. आमी कितलेंय ताच्या तोंड पयस गेल्यारय आमकां तो वेंगेंत घेवचो देव, आमकां बोगसाणें दिवचो देव, तो आमकां मोगान स्विकार करचो देव. हो जावन आसा देवाचो स्वभाव. आयच्या 3 वाचपांनी ह्या स्वभावा विशीं उल्लेख केल्लो आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हाका विरोध जावन मनशाचो स्वभाव कसलो म्हणलें थंयसर विवर्सिलां. देव ताच्या लोकांक ताच्या भुरग्यांक मोगान दयाळेन लागीं घेवंक स्विकार करूंक अत्रेगोन आसा जाल्यार त्या मोगाच्या देवाक अविधेय जावचो स्वभाव मनशाचो. त्या मोगाच्या देवातावन पयस सरचो स्वभाव मनशाचो. देवान दाखयल्ले त्या मोगाक परत मोग दाखोवच्या बदलाक पातकाक वेंग मारचो स्वभाव मनशाचो. काळोखाक वेंग मारचो स्वभाव मनशाचो. हे सगळें पिंतूर आयच्या वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा. फ्रांसीस थॉम्सन हें नांव थोड्यांनी तरी आयकलां जावं पुरो. द हाऊंड ऑफ हेवन म्हणलें एक नावाडदीक कोंकणी कविता ह्या फ्रांसीस थॉम्सनान ह्या कवीन लिखिल्लें जावन आसा. आनी ह्या कवितेंत ही एक सादारण लांब कविता आनी ह्या कवितांत कशें मनीस देवातावन पयस सरोंक अत्रेकता, पूण देव एका शिकारेच्या फाटल्यान पडलेल्या एका वागता सुण्या वागता बरी कशें त्या शिकाराचेरच केंद्रीगत जावन त्या शिकाराच्या फाटल्यानच धांवता असलें एक चित्रण थंयसर दिल्लें आसा. ह्या कवितेंत फ्रांसीस थॉम्सन ताजीच जिणी विवर्सिता. आनी जर ताच्या जिणयेचेर आमी नदर गेली, फ्रांसीस थॉम्सन ल्हान आसतना एक याजक जावंक आशेतालो. पूण ताजें तें एक उणेपण आसलें आनी ताजो स्वभाव जावन आसलो आळसायेचो. तो भोवस आळसायेचो एक भुरगो जावन आसलो. आनी अशें आसता ताजो बापूय चिंता हो एक याजक जावंक फावो न्हय म्हणून. आनी ह्या पासत फ्रांसीसाचो बापूय ताका एका मेडिकल इस्कॉलांत मेडिकल कॉलेजींत भरती करता. आनी थंयसर मादक द्रव्यांक बली जाल्लो फ्रांसीस थॉम्सन देवातावन धर्मीक संगतीतावन चड आनी चड पयस वेता. ताची सगळी जिणी तो पिड्ड्यार करून काण घेता. जायते दुडू आस्त बुदीक आसलो तो मनीस सगळें खाली जावन एका स्लम एरियांत गुडसुलांनी जियोंक फुडें सरता. तसली परिस्थिती ताच्या थंय आयली. ताजे उपरांत ताच्या जिविता खातीर शू पॉलिश करून वा थोड्या पडी मॅच बॉक्स इकोवन आनी थोड्या पडी गोड्यांची
राखवण कर्ण तो ताचें जिवीत सरतलो पूण मद द्रव्याक बली जाल्ल्या वरवीं तो सगळोच निराशेन आनी सोलवून गेल्लो एक मनीस जावंक पावता आनी ह्या सोलवणेंत तो हे कविता बरयता आनी तो कविता एका पब्लिशराक पोस्ट करता आनी ताजो पब्लिशर ही कविता वाचून भोवस एक मन करगल्ले बरी जावन फ्रांसीस थॉम्सनाक सोदून काडटा आनी प्रिमॉन्स्ट्रेशन्स म्हणजे नॉर्बर्टायन्स मेळाच्या एका कोवेंतांत ताका दवरन थंयसर ताका मेळिल्ल्या त्या सेवे मुखांत्र थंयसर ताका लाभिल्ल्या त्या देवाच्या सांगातपणा वरवीं आनी देवाच्या वळखी वरवीं तो संपूर्ण रितीन बरो जाता पूण कठीण एक मारेकार पिडेक बली जावन तो बेगीनच मरता असलेंच एक चित्रण इस्रायल पर्जेचें जावन आसा फ्रांसीस थॉम्सनान द हाऊंड ऑफ हेवन म्हणल्या त्या कवितेंत लिखलेले बरीच इस्रायल पर्जेची परिस्थिती जावन आसा देवान मनशाक रचलो आनी देवान मनशाक दोन संगती एक इनाम कशें दिल्लें पयलें ताका स्वतंत्रताय दिल्ली आनी दुसरें विंसवण करूंक ताका अवकाश करून दिल्लो देवान मनशाक रचलो आनी भुमी वैकुंठांत ताका दवरलो थंयसर जायतें बरेंपण आसलें जायत्यो बऱ्यो फळां दिवची रूख झाडां थंयसर आसलीं पूण ताच्या मदें एक रूख आसलो जाचें फळ देवान खावंक आडवरलेलें आतां मनशा मुखार एक विंसवण आसा मनशाक बुदवंतकाय आसा ताजी बुदवंतकाय वापरन ताका ताचें स्वतंत्र वापरन ताजें तें आसली ती विंसवण करची सकत वापरन ताणें बरें विंशेत आसलें पूण कितें एक संगत आसा वायट आसा तेंच तो विंसता मनशाचो स्वभाव आमकां विंसवण करूंक अवकाश आसा बुदवंतकाय आसा पूण जायते पडी आमी वायट विंचता ह्या वेळार देवान दिल्ली ती स्वतंत्रताय पाटींग घेना जी सकत बुदवंतकाय मनशाक दिल्ली ती तो पाटींग घेना सृश्टीच्या सुरवेरस देव ताची मोवाळाय दयाळाय ताच्या बोगसाणेचें उदारपण मनशाक दाखयता खंडीत जावन देवान मनशाक शिक्षा दिली पूण देवान कितें आशिर्वाद ताका दिल्लो तो ताणें पाटीं काडूना पूण त्या वेळार सोडवणेचें सगळें योजन देवान निर्धार केलो आनी त्याच सन्निवेशांत देवाक अविधेय जाल्ल्या त्या मनशा मुखारच त्या मनशाचें सोडवणेची चरित्रां देवान घडोवन हाडली आनी थंयसरच बसवणी केली देवान म्हज्या पुता मुखांत्रच तुजी सोडवण जातली म्हणून हें देवाचें उदारपण इस्रायल परजा देवाक परत आनी परत अविधेय जाली परत आनी परत देवाच्या शिक्षेक ती पात्र जाली नोयाच्या काळार बुर्तुगोल आयलो ताजे उपरांत इस्रायल परजा इजिप्ताक गेली थंयसर जायते कश्ट तांणी सोंसले आनी त्या कश्टा मदें देवान तांचो उलो आयकलो तांकां थंय सोडयलो पूण जेन्ना बसयल्ल्या गांवाच्या पैणार ती आसली परत मोयजे विरोध आनी देवा विरोध ती सुरसुरले देवाक परत अविधेय जाले बोंब्या पुजा तांणी केली आनी ह्याच खातीर जी परजा इजिप्तांतून भायर येयल्ली ती परजा इस्रायल वा बसयल्ल्या गांवा भितर सरोवना बगर एक नवीच परजा त्या बसयल्ल्या गांवाक दूद आनी मोवळच्या जाग्याक पावली आनी थंयसरी देवाची आज्ञा तांकां आसली 10 उपादेश तांकां आसले त्या प्रमाणे ताणें जिवंक जाय आसलें देवान दिली नियम आसली देवान तांकां राय दिले प्रवादी दिले आनी त्या प्रवाद्या मुखांत्र कशें त्या लोकांक जियोंक जाय म्हणलें देव परत आनी परत तांकां शिकयता पूण लोक परत आनी परत हट्टाक पडल्या परी वायट विंचता देवाक परत आनी परत अविधेय जाता
आनी ह्याच कारणा खातीर आयचे पयलें वाचपांत आमी आयकल्ल्या बरी इतिहासकार ताच्या दुसऱ्या पुस्तकांत मनशान केल्ल्या वायटा वरवीं, मनशान देवाक सांडलेल्या वरवीं, बोंब्या पुजा केल्ल्या वरवीं, पवित्र जागो भस्म केल्ल्या वरवीं, प्रवाद्यांक अविधेय जाल्ल्या वरवीं देवान बाबिलोनाचें बंदड धाडली म्हणून बरयता. क्रिस्त येवच्याकी 597 वर्सां पयलें बाबिलोनाची बंदड आरंभ जाल्ली आनी 530 आनी 8 वर्सां पर्यंत ती बंदड चल्ली. आनी आयचे पयलें वाचप आनी किर्तन ह्याच सन्निवेशाचेर मांडून हाडला. बाबिलोनाच्या बंदडांत आसतना लोक सरसुरता, आमी बसयल्ल्या गांवांत पयस आसाव, आमच्या देवातान पयस आसाव, तर त्या गांवांत आमी कशें देवाची स्तुती करची, कशें आमी देवाक आराधन करचें. आमी परत त्या बसयल्ल्या गांवांत वचा जाय. थंयसर वेची अत्रेग तांकां आसलो आनी हो उलो परत देव आयकता आनी तांकां पर्शियाच्या सिरस राया मुखांत्र सुडका लाभयता. पूण इतल्यार लोक सुदारलो गे ना. तांची अविधेयपणाची तो स्वभाव सुटलो ना. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचो स्वभाव मोग करचो, दयाळाय दाखोवची, खनवळाय दाखोवची, मोवाळाय दाखोवची आनी आमचो स्वभाव अविधेयपणाचो आनी जायते पटी पातकाक वेंगचो. आज आमी हे दोळस हे रितीच्या वेळार आसा रितीर आमी आरंभ केल्या आनी हो रितीचो मूळ वा ताचो उद्देश जावन आसा एका फुलाची वळख ताच्या परमळांतावन आमी घेवंक शकता. तर म्हजी आनी तुजी वळख कशी आमी जाणा जावची, आमी क्रिस्तांची पाटलावदारां म्हणून कशें आमी आमकांच दाखोवन दिवचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या सोडवणे खातीर जें कितें देवान करूंक आसलें तें येदोळस करन जालां. आमकां पवित्र पुस्तक दिलां, देवाची वळख त्या पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां मेळ्ळ्या. त्या पवित्र पुस्तकांत देवाची आज्ञा आमकां फावो जाल्या. देवान आमकां आमी कशें जियोंक जाय, ताच्या भुरग्यां बरी जियें जाल्यार आमी कितें सगळें करूंक जाय म्हणलें दाखोवन दिलां. आनी निमाणें ताच्याच एका पुताक धाडून त्या पुतान ताच्या प्राणाचें बलिदान भेटोवन, ताच्या जिवाचो बलिदान भेटोवन आमकां जिवीत फावो केलां. देवान जें कितें करूंक आसलें तें येदोळस करून जालां. आमकां सोडवण येदोळस फावो जाल्या. ही सोडवण एक देणें कशें आमकां फावो जाला म्हणलें सांत पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता. आनी हें देणें फुकाटाक मेळना, धर्मार्थ मेळिल्लें एक देणें. पूण आमचें विपर्यास कितें आमी धर्मार्थ घेता ताजें मोल आमकां कळीतच ना. आमकां धर्मार्थ मेळना देखून जायते फावटी धर्मार्थ मेळिल्ल्या संगतीचो आमी बेपरवा करता. न्ही आमकां हे देणें धर्मार्थ मेळना. पूण आज एक सवाल, हांवें आनी तुवें धर्मार्थ मेळिल्लें तें देणें स्विकार केलां गी? चिंतया, आमच्या घरा एक इश्ट येता आनी इश्ट येता आसतना तें एक बरें गिफ्ट घेवन येता. आजकाल मोबायल घेवन आयल्यार मात्र एक कॉस्टली गिफ्ट घेवन आयल्यार मात्र आमी स्विकार करता. पूण एक ल्हानशें टॉय कोणी हाडून दिलें जाल्यार आमी स्विकार करना. जर तें दिल्लें इनाम आमी स्विकार करिना जाल्यार तें इनाम म्हजें जायना. न्ही बुद्धाची एक काणी आसा. बुद्धा मुखार एकलो मनीस येता आनी जायत्यो गाळी दिता. बुद्ध शांत स्वभावान आसता आनी हांसता, स्मायल दिता. हाका इराराय जाल्लो तो मनीस म्हणटा, आमी तुका इतले गाळी दिल्यो, तुका कांय नटवा नांगे, तुका कांय लागना गे. त्या वेळार तो ही काणी म्हणटा, इश्टा तुवें म्हाका एक काणीक दिली, पूण ती काणीक हांवें स्विकार केली जाल्यार मात्र ती म्हजी जाता. हांवें ती स्विकार करिना जाल्यार ती काणीक तुजे कडेन सुरता. आज एफेसकारांक बरोवन सांत पावल म्हणटा, तुमकां एक धर्मार्थ काणीक मेळ्ळा आनी ही काणीक जावन आसा देवान दिल्ली सोडवण. पूण ती सोडवण हांवें स्विकार केली आगी. जर हांवें स्विकार करूं ना तर आज ऐन वेळ ती काणीक स्विकार करूंक, आमचें जिवीत बदलोवंक.
उजवाडा कुशीन सोमकोंक आज आईन वेळ देव केन्नाच आमकां अंतकारा घालिना देव केन्नाच आमचेर नितेचे फैसल वासिना देव केन्नाच आमची नीत करिना बगर आमच्योच करण्यो आमच्योच चिंतप आमचेंच जें कितें योजना आसात तींच आमकां गुन्यांवकार करतात तींच आमकां आमी अंतकाराची वा उजवाडाची म्हणलें दाखोवन दितात आमी करची कामां आमी क्रिस्ताक विंच लागीं वा वायटाक विंच लागीं म्हणलें आमकां दाखोवन दितात आमचेंच कर्तुवां आमी स्वता आमची भुरगीं वा फोटाक लबदलीं भुरगीं म्हणलें दाखोवन दितात आमकां देवान उपादेश दिल्यात देवाचें उतर दिलां आमी तें पाळटा तर खंडीत जावन उजवाडाचीं भुरगीं स्वताचीं भुरगीं जावन आसा पूण देवान दिल्ल्या त्या उतराक विरोध जावन जर देवाक दिवंक आसो मान आमी दिवंक चुकला जर आमच्या धार्मीक संगतेक मागण्याचो वेळ जावं वा मिसाचो वेळ जावं तो फावो ते परी पाळूं ना जाल्यार आमी अंतकारांत आसाव वडिलांक जर आमी मान दिना तांचो बेपरवा केला तर आमी अंतकारांत आसाव कितें पेल्याक फावो जाल्लें दिन आसतना पेल्याचें जर आमी लुटलां तांचे तावन वोन्न घेतलां तर आमी अंतकारांत आसाव म्हज्या भाव भयणीक जें कितें हक्काचें मेळोंक जाय आसलें तें तांकां दिन आसतना जर हांवें तांचे तावन वोन्न खाण गेला तर आमी अंतकारांत आसाव जर एक दुबळ्या धाकट्यांक म्हाका फावो जाल्ल्या त्या देण्या मुखांत्र थोडी कुमक करूंक हांव फाटीं सरलां तर हांव अंतकारांत आसा पेल्याच्या वस्तूंची आशा केल्या वेव्हारांत अनित केल्या तर हांव अंतकारांत आसा जर लग्ना जिविता भायर लग्ना जिविता पयलें अनितीन अनिस्कळपणान जर जियेला अनैतीक संबंधान जियेला तर हांव अंतकारांत आसा हांवें केल्ल्यो बसवण्यो पाळी नासतना हांव जियेला तर हांव अंतकारांत आसा देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज जावन आसा आईन वेळ आज आयला आईन काळ एक बरो निर्धार करूंक अंतकाराक पाड करन उजवाडा कुशीन सोमकोंक फोट कितें आसा ताका पाठ करन सत जावन आसच्या त्या क्रिस्ताक वेंगोंक आनी अशें देवान फावो केल्लें तें धर्मार्थ फुकाटाचें इनाम स्विकार करूंक आज आईन वेळ तर मोगाच्या भाव भयणीनो एक दृढ निर्धार घेवया आनी उजवाडाच्या भुरग्यां परी जियोंक आमचें प्रयत्न आमी करया आनी खंडीत जावन देवाच्या आदारान आमी करचें हें प्रयत्न खंडीत जावन सफळ जातलें आनी ह्याच इराद्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया उबी रावया त्रयीक देवाक वाखाणून सगळी सांगत हा म्हणया सतमंथा देवाक सर्वोद्वेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्यारी गर्भे संभोवलो अंकवार मुरयेतावन सल्मलो पोन्स पिलाताक सुसले कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्या मध्येन तेफलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पटून जिवाक जालो सर्गार सोडलो सर्व देवाच्या बजव्याक बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंथा पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भक्सणे कुडीचें जीवनपण ससनाचें जिवीत आमेन जें कितें देवान आमकां करीचें तें सगळें देवान केलां पूण हांवें आनी तुवें हें करचे खातीर देवाचो आधार बोळ आनी सकत ह्या वेळार मागण्याद्वारी आमी हर एकल्या खातीर आमी मागून घेवया बापा
बापा पवित्र सभा सोलोनोरच्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. दिसपरत्या जिणयेच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांनी तांकां लाभिल्ले सेवेचो अवकाश बऱ्यान गळसून निस्वार्थपणी लोकांच्या आनी राष्ट्रांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे ते बरे मन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दिसपरते जिणयेन येवच्या ताळण्याक आमी सांपटनासतना तांचे जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जी कोण ताळण्याचे गुलाम जावन वायटाक सांपडल्यान आनी काळखाच्या बोयारांत आसात तांकां तुज्या पुता जेजूचो उजवाड लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी एकामेकाक आदार दिवन शेगुणांनी वाडोवन दिसपरत्या मागण्यान आनी एकामेकाच्या संगतपणान जियेवंक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र बलिदानाक हाजीर जाल्ल्या आमी पेल्यांक बोगसून जियेवंक आनी उजवाडाचो मोग करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इकडे बर मावून रावया आमच्या सखासकी गरजां खातीर मागया. विशेष रितीन कोविड पिडे वरवीं कुस्टोवच्या हर एक आमच्या भाव भयणी खातीर मागया. त्याच वेळार ही पिडा परत वाडोवन येता अशें दिसता. देवच आमकां ह्या पिडेतावन सुटका लाभोवन दी. सर आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत सर आनी चड मागण्याचें बोळ बोगसनाचें स्पिरीट वाडोवन दी. तशें हर एकल्यानी माया मोगान जियोंक जाय अशी कृपा देवच कुटुंबांत फावो करून दी म्हूण मागया. सर्वेस्परा देवा तुवें आमकां आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर सर्व सॅक्रिफिसा खातीर तुका आमी अर्गां दितावन दिन वाचता. ही थोडी मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान प्रत्येक जावन आमकां तुज्या मोगांत आमची काळजां लासूंक तूं आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या पायांतल्या मांडून दळीन घेतो बापा आमच्या मोगाडा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो गोवाचो मुख्या वावरान केल्लो प्रितुमेंतो दिल्लो करतो उंडो आमकां जिविताचो. भावन आणि भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या दयाळ बापा आमकां ससनाची सोडवून हाडटा तीं दिनी आमी तुका संतोशान भेटयता. बावडतान तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत भावपणाच्या मोगान हेर मनशांच्या तारणा खातीर भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमच्या सवे आसो आमची काळजा उभारुया आम्ही ती सर्वेश्वरातय उभारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सरप साबलल्यांक मरणांतली वाटोवच्याक मोयचे नरण्यान पितुळसो सरप उबारलो तशेंच येमकोंडांतलो सरप सापलल्या आमकां ससनाच्या मरणांतली निवारच्याक आनी तुजें ससनीक जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुता कुर्सार उबारूंक अगणित जानवायेन आनी मोगान तुवें येवजिले बावाडतान ताचे दोळे घालतात ती मरणाच्या फर्मानाक सांपदनान पूण तांची तारण जावन तांकां ससनाचें जिवीत मेळटा देखून सुमेस देवदूता आनी भक्तां सांगाती तुजे जानवयेचें आनी मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय भावांनो आनी भयणींनो बोव अमोली घडी ही ते देखून ह्या वेळार हांव विनंती करतां आमचेच खातीर आमी मागया जी कोणाक हांगासर येवंक जावना आमच्या भावां भयणी खातीर मागया प्रत्येक रितीन आमचे खातीर मागता आसतना आमी कोणीच कोटी न्हय आमी विसलली वाट जेजू म्हणटा ताच्यानी बरी वाट आसा त्या वाटेन चल खंडीत जावन बरें जातलय बरो जातलय भावा आनी भयणी तर त्या बऱ्या वाटेन चलोवंक जाय अशी सकत ह्या अमोली घडये वेळार आमी हर एकल्या खातीर मागया बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेसपरीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good परगटूया सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंभा
परगटा तुझ्या येण्यात सुम्यांचे सूर आम्ही अत्रेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका अप्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखांबळ पळोवन फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या दुतां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी संतोषान सगळीं एका ताळ्यान आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, पिडेशिरेंतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची आनी बरोबशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुजे पवित्र सभेच्या खंड वावरताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक कोटांत सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शळये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. पळया हो सावनसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा तो. आम्हा हर एकल्यांक मोलादीक जीव दिवन हर एकल्याचें जिविताचें मोलादीकपण समजून घेवंक आपोवणें दिता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेलीं आमी हर एकलीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ.
मुझते सदराव तू मुझते दैवी कृपेन भरतो म्हाका मास्तुचे कितले स्वादी रगते बोवावले तुमी गटाय सदा देवचे अत्रेत सौम्या सिंचा तुका मासारता सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेत सौम्या सिंचा तुका मासारता सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्या तूं दाकांची वाट आनी हांव तसो फाटो चिडकून रावोंक शिकय म्हाका जो तुजे थंयची येता ताचे थंय तुजी येता सुबों फळ सदां दिवंक सता अत्रेत सोम्या हांव सिंचा तुका मासारता सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेत सोम्या सिंचा तुका मासारता सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका जेजुये तू मुझते सदा राव तू मुझते दैवी कृपेन भरतो म्हाका मास्तुचे कितले स्वादी रगते बोवावले तुमी गटाय सदा देवचे अत्रेत सोम्या सिंचा तुका मासारता सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेत सोम्या सिंचा तुका मासारता सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेत सोम्या सिंचा तुका मासारता सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका तूं जाय म्हाका
प्रार्थुया. बहुदयाळ बापा, तुवें संवसारा सोयितलो मोग केलोय की तुझ्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय. हो मोग आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता आनी कुर्सार उबारलेल्या तुझ्या पुताच्या मरणांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुझ्या ससनीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसया कळोवण्यो. सोर लोकांनी कोविड-19 दिल्ली नियमां पळोवंक आमी विनंती करता. येदोळसू आमी प्राजीत काळाची रितीर प्रारंभ केल्या. फाल्यां 4:30 वरांक आमी परत आरंभ करता. पयलो तेर्स आसतलो, उपरांत 5 वरांक अर्घ आनी होगलाप, उपरांत कितें म्हूण तुमकां याजाक तिळसितले. कुमसारा मुंगळारा 4 वरां 5 वरां पर्यंत आसतले. सैरे याजाक कुमसाराक आसतले. करजमाच्या हर एका शुक्रारा सांजेर 4 वरां कुर्सावाट, 4:30 वरांक आराधन आनी 5 वरांक मीस. आदल्या शुक्रारा कुर्साची वाट आनी आराधन सुलोवन वेल्ल्या. लोअर बिंदू 2रो, 3रो आनी 4थ्या वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या शुक्रारा इगर्जी वाडो 1, 2 आनी 3 वाड्या घरांक. ताळयांच्या आयतारा बिंदूरच्या कलाकारांतावन कुर्सा वाट म्हणलो नाटक आसतलो. ह्या नाटकाक जायतो खर्च आसा देखून तुमचें उदार मन दाखोवंक विनंती करता. तुमची आर्थीक कुमोक दफ्तरांत दिवंक विनंती. येदोळ कोणी दिवंक ना. ह्या शुक्रारा मार्च 19 सांत जुजेचें फेस्त. कालवारी कन्नड मिडियम, पादवा इंग्लीश मिडियम प्रायमरी स्कूल, हायस्कूल, पादवा PUC आनी डिग्री कॉलेजीचें एडमिशनाचें एप्लिकेशन त्या इस्कोलांनी मेळटात. आमच्या विद्यासंत्याक तुमच्या भुरग्यांक धाडून प्रोत्साह दिवचो. येवच्या शनिवारा कॅथलीक ॲक्शन लीग CAL आनी यूथ कमिटीचे तेजे प्रेयर मांडून हाडटात. करजमाच्या काळार आत्मीक अनुभव जोडच्या इराद्यान हें चलोवन वतात. हातूंत वांटो घेवंक तुमकां आमी उलो दिता. सांजेर 5 वरांच्या मिसा उपरांत 6:15 आरंभ जातले. आमी देव बरें करूं म्हणटा. हॉल स्टाफ इगज नितळकर तांणी आमकां बरी करून दवरल्या. हप्त्यांत 2 फावटी आमची इगज जाण पुसतात आनी वर्सांत 3 फावटी सगळी इगज नितळ करतात. नितळ केल्ल्या तांकां तांच्या खातीर आमी मागया. बेंदूरचो ताळो मुकलो इशू मे म्हयन्याच्या 1 तारखेर पायस जाता. ताका तुमची जाहिरातां, खावाना, लेखनां आनी रिपोर्ट्स एप्रील म्हयन्याच्या 15 तारखे भितर फिर्गज दफ्तराक पावीत करूंक विनंती करता. आमचो विगार तांच्या ह्या जाकी दिक्षाचें 40 वर्सांचो आचरण करतात. ऑर्डिनेशन रुबी जुबिली एप्रील म्हयन्याच्या 20 आनी 3 तारखेर. त्या दीस सांजेर 5 वरांक मीस, उपरांत मटवें तांकां उल्हास पटोवचें कार्य आसतलें. तुमकां सोमेस्ताक मोगाचो स्वागत. सेंट विन्सेंट दे पॉल सोसायटी आर लेडी ऑफ होली रोझरी कॅथिड्रल मांडून हाडटा सामुहीक काजारां. हे मे म्हयन्याच्या 2 तारखेर आसतलें. सडीत विवार नोटीस बोर्डार पळयात. कोणाक कोविड-19 वॅक्सिनेशन घेवंक जाय पूण रजिस्टर करूंक कळना वा तसली सवलताय ना तांकां कुमो करूंक स्वयंसेवक मुखार आयल्यात. फाल्यां मार्च 15 तारखेर सकाळीं 9 सावन 11 वरां पर्यंत स्वयंसेवक इगर्जे कडेन आसतले. तुमची नांवां रजिस्टर करूंक येताना उगडास दवरून तुमचें आधार कार्ड आनी मोबायल फोन हाडून येयात. फाल्यां सकाळीं 9 सावन 11 वरां पर्यंत. बालमाटा दुसऱ्या वाड्याची गुरकारांची विंसवण 16 तारखेर मंगळारा 6 वरांक आसतली. आदल्या आयतारा मिसावळार जमा जाल्लें दान 38,848 रुपीज हें आमी मेंटेनन्स ऑफ होली सीक हाका दान दिलां. तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. ह्या हप्त्यांत गर्बेजमेंता कांय बट्टल दुसरो ब्रेस्तारा 18 तारखेर. येवच्या हप्त्यांत गर्बेजमेंता कांय बट्टल तिसरो सोमार, मंगळार आनी ब्रेस्तार. प्रार्थुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्याही सवे आसूं आणि सर्पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाव भयणीनो, रेतीर मंदरसून वेता आनी देखून आतां उबींच रावून देवाक हरसून एक गीत आमी गावचें. देव ब्रह्मसु देवी सकसु देव जग बसु सगळ्या संसारसो. देव ब्रह्मसु देवी सकसु देव जग बसु सगळ्या संसारसो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. देव ब्रह्मसु देवी जगसो देव जग बसो सगळ्या संसारसो. देव ब्रह्मसो देवी जगसो देव जग बसो सगळ्या संसारसो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. सोडवून दिल्ली इस्रायेला आमकां दिता बाकी मनशां. सोडवून दिल्ली इस्रायेला आमकां दिता बाकी मनशां. स्तुती करूया सर्वेस्पराक, वखणुया दर्या देवा. स्तुती करूया सर्वेस्पराक, वखणुया दर्या देवा. देव ब्रह्मसो देवी जगसो देव जग बसो सगळ्या संसारसो. देव ब्रह्मसो देवी जगसो देव जग बसो सगळ्या संसारसो. तो देव म्हजो आनी तुजो. हालेलुया. तो देव म्हजो आनी तुजो. रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करूया सर्वेस्पराक, वखणुया धन्या देवा. स्तुती करूया सर्वेस्पराक, वखणुया धन्या देवा. देव ब्रह्मसो देवी जगसो देव जग बसो सगळ्या संसारसो. देव ब्रह्मसो देवी जगसो देव जग बसो सगळ्या संसारसो. तो देव म्हजो आनी तुजो. हालेलुया. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. दोळे आमचे दांपिया, भक्तीपणे हात आमचे जोडया. हांव आयलां जिवीत दिवंक,
भरून वमता त्या रितीन तुमकां जिवीत दिवचे खातीर. भावा आनी भयणी, हांगासर जमलेल्या पैकी कोणूच एकल्या पैकी आपली स्थकी येवंक ना. जेजू म्हणटा, हांवें तुका हांगासर आपोवन हाडलां, म्हज्या पवित्र सक्तेन तुका हांगासर आपोवन हाडलां. जायतीं कारणां आसलीं, जायतीं तेंतेसांवां आसलीं, निबां आसलीं, तरी भावा आनी भयणी, तूं जेजू मुखार हांगासर आसाय. पवित्र सक्तीन तुका आपोवन हाडलां. कित्याक तो जेजू तुमचो संतोष आशेता. बेजारायेन लांब लांब दीस करसूंक तो तुमकां आशेना, बगार संतोषान दीस मोट्टवे जावं दी म्हूण तो आशेता. त्या मोगान कुटुंबा भाशेन सांगाता आमी जमल्या. जेजू कितेंगी बरें करूंक आशेता आमा हर एकल्याच्या जिवितांत. आमचे तावन एकच जाप सुमया, तुजी खुशी जावं. जें कितें घडोवंक आसा म्हज्या जिवितांत तें सगळें तुजे कुशे प्रमाणे जावं. देखून म्हणटा जेजू, हांव आयलां जिवीत दिवंक, जिवीत भरून वमता त्या रितीन. ही जावना सगळी पवित्र सक्तीची मजत मागची. त्या जेजून तुका आनी म्हाका त्रयेक देवा थंय पवित्र आत्म्याक आमचे खातीर हांगासर धाडला. ह्या संवसारांत ती सकत तुजी आनी म्हजी जावं दी. सगळी विराराय कितें आसा, सगळी बेजाराय कितें आसा, कावजेनी आसा, नामपातीनी आसा, नामबावट आसा, उणेपण आसा, वायट चिंतनां आसात, खोटी सवय आसात, सगळें सुमयाच्या पांयां तळ्या ह्या वेळी दवरया. पवित्र आत्म्याची सकत तुजेर आनी म्हजेर आमी आतां मागून घेवया. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुझे सक्तीन आमकां भर, राव तूं आमचे सवें. सगळीं सांगाता. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुका आमचे मोदें, सगळीं तुझे सक्तीन आमकां भर, राव तूं आमचे सवें. परत एक फावटी स्वागत. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुझे सक्तीन आमकां भर, राव तूं आमचे सवें. तुझी विदेवचे ससनाक वाची बुजवूनदारनी बुदेना, सगळेंच तूं सर. तुझी विदेवचे ससनाक वाची स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुझे सक्तीन आमकां भर, राव तूं आमचे सवें. स्वागत पवित्र आत्म्या,
हालेलुया सगळी परत हालेलुया हालेलुया Thank you, Lord. हालेलुया Worship your holy name, Lord. हालेलुया हालेलुया सगळे आमच्या शक्तीन सगळे आमच्या बळान देवाक वाकनुया हालेलुया 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 जय जय तुका सुमियांचे जो वाक्य तुका सुमियांचे जो आराधन तुका सुमियांचे जो महिमा तुका सुमियांचे जो वंदन तुका सुमियांचे जो होगळा तुका सुमियांचे जो हालेलुया 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 पवित्र थिव्या देवन ह्या वेळार हांगासर जमलेल्या खरी एकल्या बाबा मोहिनी वयर तांच्या सत्तेंवर बळांवर मोगांवर सत्नायेंवर कम होली स्पिरिट fill us with your love come holy spirit पवित्र थिव्या देवन ये हालेलुया 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 Bless us, Lord. हालेलुया हालेलुया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज खाईव तुझी खुशी सरकार सथा तशीच संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आसूम खांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां नेवार. सांचे बेस्त्यांव आमा पासून विनंतीक बसा. हॅपी इवनिंग. हॅपी इवनिंग म्हळें वय मू सेम टू यू की सेम टू यू. सेम टू यू म्हळें मू सगळ्यांनी म्हाका अशें सांगतात की ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಗುವುದರಿಂದ ಫೋಟೋ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. खाली सेल्फी खातीर एक फोटो खातीर स्मायल दितना इतले सुबीत आमी दिसता जाल्यार सदांय हॅप्पी आसल्या जाल्यार हर एका घडी हॅप्पी आसल्या जाल्यार एकामेकाक पळयत आसतना हॅप्पी दिसलेल्या जाल्यार कितलें बरें जातें जिवीत. एकामेका पळया गी दिसल्यान दिसल्यान मास्क घालां तें म्हाका उडासना स्मायल दिल्यारय कळना वय मू सारकें न्हय. पयलीं रेतीर घेतना एकामेका पळया हालो म्हणा म्हणटाल्या आतां मास्क आसा कोरोनाचें भें आसा जाल्यार एकामेका पळोवन दोळ्यान हांसलें कळटा वय मू. रागान पळयनाकात मास्क घाला म्हणून एकामेका मोगान पळया आनी एकामेका विश करा पळया सांगाता आसल्या कितलें बरें दिसता. हॅपी इवनिंग वय मू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयलो गी आनी एकलो पाद्रे प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया म्हणसो बोबाट घालसो गुंतागी मतींत वय खंय गुंतागी सुरू जालें पाद्रेपाचें. पोट्टा गेल्लो एकलो पाटी आयलो घट्ट पियेतालो एक हप्तो रितर केली देवसार सगळो गेलो येवन कितें म्हणटा प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
पळून पळून पुरो चल्ला आनी हो पाद्रे परतून आयला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परतून म्हणटात बाबा आनी भयणी जायत्या जाणां म्हाका कळयता हांगासर बसलेल्यांक थोडी वॉट्सॅप वेरीफायज करून सांगतात सगळें प्रेज द लॉर्ड बाबा तेंपरा कित्याक माऊनपणी मागया माऊनपणी मागून जेजूस अशी एक मेट लागीं काडता जाल्यार हांव सॅल्यूट करता तुमकां कित्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाबाट जाल्या उपरांत त्या मागण्याक तुमी कॉन्टेम्प्लेटीव मागण्याक गेल्यात जाल्यार रितीरेची गरज ना तांच उठून वचयेत जर तर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आनी बोबाट मारनी ह्या सगळ्या सांगता संतोषन आमी आसून गितां गायना स्तुती कर तुमकां जेजू कडेन एक मेट लागीं वचूंक उपकार पडटा जाल्यार लज नाका कितल्या जाणांक लज दिसता हांगा आमकां रितीरे गेल्या फर्स्ट सेशन हेंच कित्याक म्हळ्यार मनशांक हालोवंक कश्ट लागतात कॉलेजीक युथांक रितीरे घेतना हेंच प्रॉब्लेम कोण की नाका पण हांवें फर्स्ट पळयलें आज देखून फर्स्ट कांतार गायता आसतना देवा ब्रह्मस हांवें ताळयोय पेटून हाती उबारुना कोण तांचे इतल्या कितलें करता पळया म्हणून बेंदूरचो लोक कसो कसो आसा पळया म्हणून जेजू मुखार आमकां लज दिसता बाबा आनी भयणी तें जायते कडेन आमी पळयता तेंच वॉट्सॅपार फायज जाता ते व्हिडियो पळयल्यात मग तुमी दोगां जाणां स्त्रियो शेजारची लागीं येतात आनी मोगान उलयतात गे काल एक नार्ल पडुल्ल्या खातीर पार्किंग समा करुनातल्या खातीर फ्लॅटांत पार्किंग सारकें करुना हळ्ळेंत नार्ल पडला म्हणून कुंका डिशीन आयला म्हणून सारकें मू ते दळा बोबाट कली 10 जाणां 50 जाणां सरावंड आसात सगळो लोक आसा सगळ्या फ्लॅटाचो लोक पळोवन आसा सगळ्या गांवाचो लोक थंयसर आसा आनी हांची बोबाटच मोबायलार रेकॉर्ड करून लाईव्ह समेत आसा लाईव्ह करा कितेंय करा आमचो राग थांबना आमच्यो गाडी आमची लदीन उणें जायना बोबाट लज दिसता आमकां दिसता गी ना मो काय ना दिसता गी लज कितली बोबाट कितल्यो गाडयो कितली खाले गेल्यार कांय प्रॉब्लेम ना हांगा सायडीक बसली काले म्हणटा हिका कांय पिशें सुरू जालां गो अशें करता वैगी न्हय एकामेका पळोवच्यान ताचो टायम करसीत हांव देवाक लागीं सरचें विसरत हांव सारकें गी दावीद राय कितें करता दावीद राय बायबलांत आगोता मू दावीद राय कितें करता दावीद राय जेतना ताका सोल्ल्याची आर्क पेट मेळटा त्या देवा खातीर राखून आसलो तो मनीस इतलो व्हडलो राय संतोष पावता कोणाचीच पर्वा ना म्हाका हो लोक कितें म्हणटा हांव राय आसा स्थान आसा मान आसा पदवी आसा होगलीक आसा कांयच ना म्हाका गरजेचो कोण तो देव म्हाका मेळ्ळा आनी कितेंच लज ना म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना विन गो म्हणल्या भशेन अर्दें करे वस्तूर घालन कितें करता सोर्ल्याच्या आर्क पेटी मुखार नाचता बायलेक लज दिसता बायल कांटाळटा बायलेक शिक्षा मेळटा वय मू तर तुका आनी म्हाका लज कित्या आवाज इतलें व्हडल्यान बडयतात म्युजीक घालें तें केलें इल्लें लोक घालूंक जायना की ताका म्युजिशियना कोण क्रिस्टी आयला आमचे ओट्टू कोलो आवाज तें हें पुरा म्हणटात रोसाक येता आमी स्पिकराच्या लागीं भितर वचून बसता तो डीजे सो खेळटा बँड असो वाजयता आवाज लागता गी आमकां ताच्या मदें उलोवंक जाता आमकां वयगी न्हय आज मसरू कोणी म्हणी सांगलां गी ताका म्युजीक नासतना रोस जालो गी काही ना जाल्यार जोक आसा जनरेटराच्या आवाजाक समेत तरणाटे नासतात म्हणून वय मू थंय बें दिसना आमकां थंय बें न्हय थंय कांय लज दिसना थंय आवाजाचे करकेरे जायनात सगळी रात पटाकी पटयता आमी कांय प्रॉब्लेम ना शेजारा बँड वाजयता जाल्यार आमी आरामेर न्हिदता हांगासर जेजू मुखार आमकां लज तुमी सांगतात वय मू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां जेजू मुखार लज आसा गी म्हाका एका काळार लज आसली म्हाकाय आसली
दिशीन दिशीन पळोवच्यालें आत वयर लो करचें जेजू खातीर म्हणी पूण कोणी पळयल्यार पसेकेल करचें. एक दीस म्हजो हात दूख जालो वयर करूंकूच जायना. बावलो म्हज्यो गांठी थोडी दुखी आसात, बावलो वयर करूंकूच जायना जालो. भोगलें म्हाका जेजून सदां न्ही तितलें बोवाळ दितना हात वयर करूंक जायना अशें रावयल्यार जाय म्हळ्यार हात वयर करूंक जायना. म्हजे आनी तुजे हात सारके वयर येतात पळय वयर करा पळय कोणाक म्हणणी कांय आसा गी कांय प्रॉब्लेम ना जाल्यार जेजू खातीर जायना. कुड्ड्याक पळया एका मनयाक पळया उलोवंक जाय म्हळ्यार उलोवंक जायना. आमची जीब सारकी आसा आमची दिश्ट सारकी आसा जाल्यार आमकां लज न्ही गे. प्रेज लॉर्ड हालेलुया. देखून ह्या जेजू मुखार आमकां लज ना. देवा करगां दिव्या सगळें सारकें दिलां देवान आमकां. आमचे दोळे सारके आसात, कान सारके आसा, जिबेंत उलयता, रूस मेळटा, हात सारके आसात, पांयांत आमी चलता. त्या खातीर देवाक आमी दिन वासूंक जाय. दावीद राय कसो नासलो त्या भशेन आमी नासूंक जाय. देखून पयलेंच हांवें बापा आश्विनान म्हाका फोन केल्ले हांवें सांगलें एक्शन सॉंग्स आनी कॅरिझमॅटीक रितीर करता. लोक कशें करता नाजाल्यार हांव एकलो मांकोड नासूनच आसता आनी तुमी म्हाका पळोवनूच आसतल्यात वय गी. प्रेज लॉर्ड. जर तर तुमी म्हजे सांगाता सोम्याक होगोळसेतात वा कान्नूंक तयार आसात गी ना आसात मू तर आमी बऱ्यान सोम्याक होगोळसुया. आमच्या रितीर असो एकच ध्येय एक मेट जेजूक लागीं सरचें दुसरें कितेंच ना. ती तुमकां चॉकलेटाचें रॅपर जाय की चॉकलेट जाय. चॉकलेटाचें रॅपर जाय की चॉकलेट जाय. चॉकलेट आमकां जेजू जाय. जेजू थावन धाकटे गिफ्ट नाका आमकां. जेजू गूण करचो, जेजू राखचो, जेजू तें करचो हें करचो. धाकटे गूण धाकटे मेळटा जेजू थावन. सगळो जेजूच आमकां मेळटना रायस आमच्या सांगाता आसतना बें कितें उणें कितें तो राय आमकां जाय. देखून म्हणटा आमी जेजू कडेन विचार नाकात जेजूकूच विचारा. कळ्ळें मू. जेजू आमचो आसूं दी, जेजू आमच्या काळजांत आसूं दी. तेन्ना बऱ्या भशेन आमी ताच्या सांगाता पावतली. हांव बावलो दूख आसा आज गूण जातलो फाल्यां परत येतलो कित्याक कुड्डीची आसकत काय आत्मय आसा उगडास दवरया. त्या देखून उबी रावया सगळीं आमी. एक 2 अर्गां होगलापाचें गितां गावया. इतलें इंट्रोडक्शन हांवें दिल्लें केवल तुमी बऱ्यान ताळयो पेटोवन व्हडल्यान गायजय म्हणून. जर तुमी गितां गायना करना जाल्यार इतलें सांगून व्यर्थ जाता. ओके येस. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजाक रावता पर्या. सोमिया तुझ्या राजाक पावता पर्या. सोमिया तुझ्या राजाक रावता पर्या.
ताळयो पेटा पळया सगळी. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. बसा. प्रेज द लॉर्ड. मुखार येवन उलयले आसात आमो. येस. आतां एकली बायल मनीस आसली. कितें केल्यार री हालांत ना रितीरे टायमार. कितले रितीरेचे प्रिचर्स येवन दी, कोणी येवन दी, कितेंय म्हणून दी, कितले दाखले दिल्यार वण्णी. तिका तिचेंच फिलॉसॉफी, तिचेंच सिद्धांत कितें आसा म्हणटात न्हय ते सगळे. हांव अशेंच म्हाका कोंडी चेंज करूंक जायना. इल्ली प्रायस जाली. कितें जालें? इल्लीशी पिडा आयली. कितकनची पिडा? शुगर, साखर इल्लीशी चड जाली, BP इल्लीशी वाडली. डॉक्टराशीन गेली. डॉक्टरान म्हळें फिजिओथेरपिस्ट अशीन वसाचें पडटा तुवें कितें शिकाचें? कितें म्हळें कांय जालां ना न्हय. एक्सरसायज करीचे. सुरू दुसऱ्या दिसा तावन सगळें हालता. हाती वयर येतात, पाय वयर येतात, सगळें जाता. बाबा नॉडी भयणी नो. फिजिओथेरपिस्ट हेजें पडलें. करनांगी आमी अशें करनांगी. जेजू मुखार लज. थंयसर कित्याक फाल्यां मेल्यार हाल जाल्यार येवणी हात पाय हालया बे. कुडी कूड चलता म्हणली बे. आत्मो सत्य ना जावूंच कांय प्रॉब्लेम ना. वैगी हांव चिंता तुमी सगळीं फिजिओथेरपिस्टीची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार आमचो फिजिओ व्हडलो कोण आसा? जेजू आसा. त्या देखून आतां जेजू 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 म्हणून गायता ना. सैतान पळय धांवून वयता म्हणलें गीत आमी गायता. ताका इल्ले दिशेन वचोंक आसा. जाता गी? नाजाल्यार हांव अशेंच रावता. मागीर हांवें टॉक दिवचें अशेंच उबें रावनच. जाता मू? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सगळी सिंपल कंतार. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता. धैर्य म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता. धैर्य म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता. सैतान धांवता, सैतान धांवता, आमगेर येवन रावता. दर्यांत वचून पडटा. जायत मू? येस, सिंग करया. उबी रावया, उबी रावया. सगळी संतोषान सगळी. येस. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता. व्हडल्यान जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता. जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता. जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता. सैतान धांवता, सैतान धांवता, दर्या बसून पडटा. सैतान धांवता, सैतान धांवता, दर्या बसून पडटा. सैतान धांवता की येता आतां? धांवाचे. धांवाचे म्हळ्यार तितले व्हडल्यान सिंग करचे तुमी. धांवता मू? धैर्यान सांगतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेजू जेजू म्हणटा ना. जेजू जे दोनी आतां एक हातान माईक का म्हजो पाद्र बेगीत करता म्हण नाका मागीर. जेजू 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 म्हणून गाय. सैतान पळय. हां सिंग करा कोणी म्हणटा. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता. उबे रावल्यार धांवचें म्हणनात न्हय. इल्ले मणी मूव जायचे. जायत मू परत जेजू जेजू. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता. जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता. जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता. जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता. सैतान धांवता, सैतान धांवता, दर्या बसून पडटा. सैतान धांवता, सैतान धांवता, दर्या बसून पडटा. जेजून म्हळें येया म्हजे लागीं म्हणून. वय मू लागीं आली म्हजे लागीं आसात म्हणून गोत्ता. पयशिल्ली म्हजे लागीं येया म्हणटा जेजू. हांव पळयता हांगा 500 लायन्स मात्र इल्ले हालतात. तुमकां फिजिओथेरपिस्ट जायची म्हणून दिसता न्हय. फाटल्यान आल्या न्हय. पाद्रेपांक दिसता म्हाका सगळ्यांक दिसतात. नाल्यार धाकटे पाद्रेपा मुखार तीन धाडटा हांव.
चक्कड आमी जेजूची भुरगीं जर लोभ घालून हांव लज नासता जाल्यार तुमकां कितें जेजू मुखार नासूं वय की नाही चक्कड आमी कित्याक म्हळ्यार काजराक हांवें पळयलां 60 वर्सांचोय वचून म्हजो बापाय 60 वर्सां जाली तो जाल्यार बायला सुरू केल्या पेक्षा नासूंक येता आमकां सांगिनाका 60 वर्सां जालीं सिनियर सिटीजन ते नासनान गिरो आसा काजराक तुमी चड नासता तुमी वय मो मागीर तरणाट्यांनी येवचें सारकें गी तर जेजू मुखार निभा नाका कारण नाका पांयाक ऑपरेशन केल्यार समजता ना जाल्यार नासा सक्कट जायत मो येस जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्या बसून पडटा सैतान धांवता दर्या बसून पडटा दिवसार परत आयल्यारी सासना घेऊन आयल्यारी सगळी दिवसार परत आयल्यारी सासना घेऊन आयल्यारी बियो सोना बियो सोना बियो सोना जेजू रक्ता बियो सोना बियो सोना बियो सोना जेजू रक्ता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्या बसून पडटा सैतान धांवता दर्या बसून पडटा वारे वादाळी आयल्यारी आकांतान हांव सांभळल्यार वारे वादाळी आयल्यारी आकांतान हांव सांभळल्यारी बियो सोना जेजूचे नांव बियो सोना जेजू रक्ता बियो सोना बियो सोना बियो सोना जेजू रक्ता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळय धांवून वयता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता
प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. वडा कावचे ने नाही लो बेंदूरची नास्तीत गिनान घे म्हणून आता म्हाका तर पुरो जालें वय मू बसा कितल्या जणांक राग येता कितल्या जाणांक राग येता हांगा लज भरतून लज घे येता गे ना दोनी हात उबारता जाय जाल्यार कितल्या जाणांक राग येता कितल्या वरां 7 वरार येवच्या टायमार येता खंय खंयचो टायम तो राग येता की ना हांवें दिता म्हणजे टायम जावं दी सकाळ जावं दी सांज जावं दी कांय प्रॉब्लेम ना क्वेश्चन एकच राग येता की ना कितल्या जाणांक येता येता राग येना येवचे ये आनी हे मात्र कंट्रोल ना नेचर्स कॉल येवचे वी गेट एंग्री म्हणटा आमी वय मो तरणाटी कावन्सिलिंग येतात सांगले तक्षणा आयिल्ले तक्षणा कितें फादर आय एम शॉर्ट टेम्पर्ड सारकें मो घरा जाल्यार तुमी तेंच आयकलां हांव रागिश्ट भुरग्यांनी सांगचें आयकलां की ना आतां हांव म्हणटा आय एम फादर स्टीवन म्हणटा आय एम शॉर्ट टेम्पर्ड म्हळ्यार कोणें म्हजें नांव चेंज केलां म्हाका कोणें वलायलां शॉर्ट टेम्पर्ड म्हणून आय एम म्हणटाना काल जाता म्हजें नांव घे कितें आमी फिलिंग्साक हांवूच करून घेता फिलिंग्स राग मोग हें सगळें फिलिंग्स वय गी आय एम लव म्हळ्यार ओके हांव जावन आसा मोग जेजूनी म्हळें हांव जावन आसा राग म्हळें गी ना न्हय त्या देखून येवचें हें आनी हें मात राग आमी पयस न्ही करचो कुशे मनान करचो येवचो न्ही हांवें म्हणलें येवचो जाल्यार ऑटोमॅटीक आमकां कंट्रोल ना ताचे वयर उदक पियेलां मुतोंक जायचें कंट्रोल ना वय मू तें येवचें सो मामू राग आमी करचो बाबन आनी भयणीनो कितें आहा म्हळ्यार दाखलो दिवचो जाल्यार कितले जाणां टिचरां आसात हांगा हात वयर करा जायते जाणां आसूं पुरो टिचरां वय मू मस्त जाणां टिचरां आसात हांगा ह्या कामाकेचीं ऑफिसाकेचीं आसात एक दीस अशें घडटा सकाळीं गेल्ले तक्षणा तुमच्या बॉसाक की या एचएमाक की प्रिंसिपलाक की तांकां कांय समनांतलें कोणा घरा येवन तुका आपयता आनी म्हणटा सरसरी वाजयता सरसरी गाळीत नाका जाल्यार उलयता तुजी चूकत ना कांय तुवें कांय करूं ना जाल्यार तुका शॉक कितें जालां प्रिंसिपलाक या बेश्टेन तरी उलयता मू आज हांवें कितें चूक केली हा भितरल्यान ओगी आसता गी आमी राग जायना गी येता गी राग करता हांव वय मू रिएक्शन कितें आसता चार वचून दिता गी ना मू दिता गी ना तेंच घरा आसा आमी मम्मी या डॅडी चूक नासतना जोर करता रिएक्शन राग येता मारूंक जायना जाल्यार आयदनां वचून उडयता ना जाल्यार खंय खंय उडयता बायक स्टार्ट करता चलता हांव तरणाटे आसल्यार चॉयस कोणाचें प्रिंसिपलाक मारूंक जावना हांगासर कित्याक यू चोज टू बी एंग्री तुवेंच स्वकुशेन राग करूंक तुज्या सगळ्या कुडीक सोडलय जर थंय तुका राग करनासतना रावंक जाता कित्याक म्हळ्यार यू वील बी फायर फाल्यां तावन सांबाळ काम खंय वयचें घरा आवय बापाय कितें केल्यार कांय जायना सारकें न्हय आतां राग येवचो न्हय राग आमी करचो त्याच दिश्टीन मुखार येता आसतना बाबा आनी भयणी नाक्षो वोट जाल्ले ते दाडा कालें करता आमी नाक्षो वोट जाल्ले दाडा कालें करता नाक्षो बोट कट करता हांव गी कितें कट करता हांव नाक्षो मात्र कट करता एक घडीत घडलें घरा या शेजारा या कुटुंबांत या वाड्यांत संबंध कित्याक तुटयता हांव सारकें नाक्षी वोट जाल्यार नाक्षी कट करा बोट कट करनाकात गोमटी कातर नाकात एक ल्हानशें घडीत कितें घडलें नार्ल पडलो नार्ल दिया फातर कित्याक उडयता
समजता हांवें सांगलें गरजेचें हें ना जाल्यार बाबा आनी भयणी स्मायल दिवंक आमकां जायना. देवान आमकां जिवीत दिलां. जॉन 10:10 बरोवन ओमता त्या रितीन ही हॅज गिवन अस लायफ इन एबंडन्स. हेंच आमी नियाळ करतले हांव 4 दिसांनी. दुसरें कितेंच न्ही. व्हड हाज्या पाव अशें ना. व्हड थियोलॉजी म्हाका नाका. म्हाका एकच जाय 4 दिसां उपरांत तुमी एकामेका संतोशान पळोवन हांसो दिवंक जाय. तितलें पुरो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ताका रेडी आसात की तुमी? बावळो दूख आसा म्हजो गूण जायचे. तकली पडापड आसा गूण जायचे. पाठ दूख आसा गूण जायचे. हें पूर आसा जाल्यार ह्या रितीरेंत जावचें ना. कित्याक पयलें मोत नितळ जावन दी. पयलें चिंत ना नितळ जावन दी. लेट अस टेक यू टर्न म्हळ्यार तें यू टर्न न्ही, तें बेंदूर तें आसा YOU. यू टर्न. आमचें चिंता बदलिया. यू टर्न. आमची बगणां बदलुया. आमच्यो वाटो बदलुया. थंय हांगा तांच्यो वाटो बदलूच्या बदलाक आमच्यो वाटो बदलुया. तितलेंच हेंच आमी नियाळ करतले हांव. दॅट इज वाय द थीम इज वी आर नॉट बेगर्स, वी आर गिवर्स. वी आर नॉट बेगर्स बट वी आर गिवर्स. जर एका फुलाक आमी ताच्या परमळांत वळखता जाल्यार तुका आनी म्हाका आज कशें वलायतात, तुका आनी म्हाका आज कितें म्हणटात तितलें आमी समजल्यार पुरो बाबा आनी बी. इतलेंच. नाक्षो कातरचे कडेन बोट कातरचे नाका. समजून घेया हाचो अर्थ गूंड अर्थ आसा तांदूळ. जिवितांत आज कोणा कडेन उलयनात. जिवितांत आज कोणा कडेन संबंध तुटला जावंक पुरो बाबा भयणी कडेन, कुटुंबा कडेन, शेजरा कडेन या थंय हांगा खंय जावं दी. कित्या खातीर म्हणलें समजून घेया गुंडायेन चिंता ना. ल्हानशें कारण आमचो हांकार, आमचो इगो आमकां सोडूंक ना. त्या वरवीं मोरता मुसोर आमी रागान आसा. हांगा हाडली मरणाची पेट हांगा येवन रडटा सारकें. जावंक पुरो आवय कडेन बापाय कडेन. जर आज तुमी पयस आसात ह्या करिज्माचे रितीर जावन दी. हाका फुल स्टॉप. ती आवय थंय कश्टून आसा कोण ना. कितेंय सूख जावंक पुरो तिची या तुजी जावंक पुरो. ती आवय ती रडून आसा. हांवें जल्म दिले 9 म्हयने वयली इतलें दूख करन त्या दाळा कांय ना. पेज नातली जाल्यार गादयान काम करन कुली वचून म्हज्या भुरग्याक पसरलें. आज म्हजें धूव, आज म्हजो पूत म्हजे कडेन उलयना. कसले कश्ट पळया जाल्यार ही सोंसता. एकच कारण म्हज्या भुरग्यान संतोशान आसाची. म्हज्या गर्लफ्रेंडाक, म्हज्या बॉयफ्रेंडाक, म्हज्या सांगात्याक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक, या कोणाक बऱ्या फ्रेंड्सांक सदां न्हीद कॉल करूं जाता जाल्यार त्या तुज्या आवय बापाय कडेन आज मुसर उलयन आसा रावताय जाल्यार कितली कठोर, कितलो कठोर तूं. आनी लास्टाक पिडेंत वळवळतना हॉस्पिटलांत वचून हात धरचो. हांगा येवन रडचें कोणा खातीर. जीव आसतना तिका संतोश दिवंक जावना जाल्यार, जीव आसतना त्या तुज्या बापायक समाधानान पळोवंक जावना जाल्यार, त्या ल्हानशा कुडके आस्ती खातीर, त्या इल्ल्या भांगरा खातीर, इल्ल्या पयशां खातीर जर तितलें केलें जाल्यार बाबा आनी बहिणी तूं आनी हांव कितें फायदो. मेल्यार इवण्णी ताच्या घरा रिघाना. मेल्या उपरांत कशें रिगचें. मेल्यार इवण्णी ताचे कडेन उलयना. मेल्या उपरांत उलोवचें कशें सारकें. आतां कोण अत्रेकतात तांच्या फाटल्यान या. आमचें प्रॉब्लेम इतलें आसुरल्यांक वगडायता. आसुरल्यांक वगडायता. आखीर एक म्हणटा हांव कोणूच ना म्हाका. पळय मू तरणाट्यांनी हिंस करचें. आसा कितें जी कोण म्हज्या मोगाची आसा तांकां आमी धाकट्या क्षुल्लक कारणा खातीर होगडायता. जिवीत निसांतान करून सोडटा आनी मागीर म्हणटा कोणूच मोग करिना. इतली बरी आवय आसा, इतलो बरो बापय आसा, सगळें जिवीत बऱ्यान पळयलें. एक ल्हान कारणा खातीर वचून आश्रयांत घालें. वय मू सासू माय आनी सुणे मदली लढाई आमकां गोता. वय मू एक धाकलो आसा. हांव मेन टॉपिका वचोवना. थोडो वेळ उलयता मागीर पळया. नाजाल्यार फाल्यां हांव वंदरून करता. जायत मू. येस. आतां सासू माय आनी सून म्हाका एक घडीत हांव गोंयांत आसतना 3 वर्सां गोंयांत आसतना एक
घरात हांव एक कंप्लेन अशी आयल्या रितीरे वेळार तें कितें म्हळ्यार म्हजी सून फादर वस्तू रूम बुडले समेत काडिना पळय आयदनां धुवंकूच दोयना उठचें कितल्या वरार उठचें कितल्या वरार 8 वरार 9 वरार पट्टीच पट्टी सगळ्या कंप्लेनाची पट्टी पण आतां हांव न्हू सासूमाईन पाड म्हूण सांगिना सून बरी म्हूण सांगिना दोगांय कडेन उणेपण आसा वय मू इल्लें नियाळ केलें इल्लें चडीत उलयलो कितल्या वर्सांक पूत काजार जाला 32 वर्सां प्रायर गोंया लेट काजार जावचें 32 वर्सां प्रायर काजार जाला पूत एक सवाल तेका विचारलें 30 आनी 2 वर्सां कोण वस्तू रुंबळटाली 30 आनी 2 वर्सां कोण वस्तू रुंबळटाली कोण आवय म्हजी आज हांव गेल्यार घरा मम्मीन तुंबळटा 30 आनी 2 वर्सां आवय उंबळटाली आयदनां कोण घासताली धुताली नितळ करताली आवय बेगीन कोण उठटाली आवय काजार जावन कितले म्हयने जाले 3 म्हयने जाले 30 आनी 2 वर्सां तुका करूंक जातलें 3 म्हयने सूण आयिल्ले तक्षणा खंय तावन पिडा आयली कितें म्हजो अधिकार म्हाका चलय जाय कोणें काम करी जाय हांवें सांगलें कामागार जाय जाल्यार कामागाराक हाडा सुणेक न्हय काम रिप्लेसमेंट करूंक तुका सूण जाय जाल्यार कोणाक हाडी जाय कामागाराक हाडा सुणेक न्हय सारकें मू ह्या धाकट्या कारणा खातीर वस्तूर सुकत घालना म्हणल्या कारणा खातीर माय सुने मेदन लग्न जाय गी हें जाय गी पळय की न्हय समजून घेचे बाबानो आनी भयणीनो कितलेंच कित्या आमची जीब रावता गी त्या मायन सगळ्या वाड्याक सांगचें पळय मू सगळ्या वाड्याक सांगून म्हजी सून अशें म्हूण सांगचें कोण त्या सुनेचें तोंड पळयता जालें तेंच त्या वस्तू बोलना खंय तें आयदनां धुयना खंय सगळें येता कितें मोतींत तेंत तोली सून म्हाका म्हणी नाका बा देवा मागणें तेंताच्या उपरांत मागणें देवा म्हाका तोली सुणेक नाका कोणें केलां अशें कोणें केलां आमीच न्हय गी तेंच एका सुणेन ती म्हजी आवय म्हूण चिंतून घरा काम करचें सगळें हांगा काम केल्लें जाल्यार कितें जातें त्या एका सासूमाईन तिका धू म्हूण स्विकार कर न्हू धू न्हिदता जाल्यार तीच वस्त रुंबळटाली तीच आयदनां धुताली तीच बेगी उठताली धू म्हणून स्विकार केल्लें जाल्यार कितें जातें सर्ग कुटाम जातें वय मू सगळें कुटाम तें सर्ग जातें सारकें वय की न्हय आज कित्याक धाकट्या कारण एकामेकाक तोंड पळोवंक आमच्यान जायना सगळ्यो सासू मायतात हांगा वय वय वेग्गी म्हणटात पुरा मुखार सगळ्यो सासू मायतात वय मू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांव इतलें सांगूंक आशेतां कुटाम सर्ग जायचे ल्हान ल्हान कारणा खातीर सकाळसून समजतली आनी वेगळी उठतली कांय ना जाल्यार भुरगें जाल्लें तें कश्ट कळटलें वेगी आमची आशा तितलीच आमी मागता झगडचें नाका बोट कातरचें नाका संबंद तुटोवचो नाका आसऱ्यांत वचून पडचें नाकाच नाका हें गरजेचें बाबा आनी भयणी तुजें आनी म्हजें समजणे वरवीं कुटाम आमी सर्ग करूंक जाता रितीचो फळ हो जावं दी हांवें म्हळें आमची जीब रावना गॉसीप म्हणटा आमी वय मू गॉसीप खंय गेल्यार गॉसीपत खंयच्या गांवां गेल्यार बसार बसल्यार खंय बसल्यार शॉपांत आसल्यार इगर्जे भितर आयल्यार गॉसीपत तितलेंच कितें आमी पळयता सिमेस्त्रांक आतां पयसा वय मू चलोवन येतात पुरोय जायना सिमेस्त्री गेल्या उपरांत सिमेस्त्री भितर हांवें आयकलां एक म्हातारी सरली म्हण चिंत्या म्हातारी म्हणटा तुमी आसात म्हातारी म्हण हांव एक ओल्ड एज आसली ती म्हातारी सरली आनी मस्त पिडेंत वळवळताली मस्त कश्ट जाताली ती सरल्या उपरांत सिमेस्त्री केलें आनी कोण्णी रडोवंक ना आमचें डिस्कशन कितें न्हय कोण्णी रडोवना न्ही सून म्हणी आहली न्ही इतले सेवा केल्याक जाल्यार रडोवना न्ही जाता की ना वय की न्ही
तरणाट कोणी म्हणूया तरणाटे कोणी म्हणी सरलें थंय बोबाटत कित्याक अचानक कोणी सरलो पिडा नासतना एक्सिडेंट जालें या कितें म्हणी जालें सरलो बोबाट सगळीं रडटात आमचे कमेंट्री गेली तितलो ड्रामा नाका आसलो तितलें खाल्याक जालो कोली बोबाट पाल जालें आतां मेलो मरना ते कोणी मरना ते आमच्या कुटुंबांत आमी एका सांद्याक वगडायतना आमकां कळटा त्या वाटेर त्या वेळार आमकां तेच डायलॉग सांगले जाल्यार कणसुला दितांच्या वय की न्ही मेल्यार येवन न्ही तूं टाप तुका सारकें वय मू तर आमी कित्याक तांचें दूख समजना यू टर्न वाय गो यू टर्न डू टू अदर्स वॉट यू वॉन्ट देम टू डू टू यू जें कितें तूं हेरांनी तुका करी जंय म्हूण आशेताय तेंच तूं हेरांक कर जर तुका आनी एकल्यान तुजे विशयांत उलोवचें लायक ना पसंद ना तर तुवें तशें करिनाका प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पाप साहेब ह्या गॉसिपाक बरें एक सोल्युशन दिता कितें पाप साहेब कोण आमचो आतांचो उडच ना पापा फ्रांसीस तो एक सोल्युशन दिता कितें तें कोणाक कोत्ता ना पाप साहेब तशें आसा रोमांत आसून न्ही पाप साहेब म्हणटा या एकामेका ते जेजून पयल्यान सांगला पाप साहेब काले म्हणटा पाप साहेब बरें सोल्युशन दिता तें कितें जेन्ना तुका गॉसिप करया म्हूण बगता तेन्ना तूं कितें तुजी जीब साग म्हणटा वय की निंगी पळया पाप साहेब म्हणटा whenever you feel like gossiping bite your tongue म्हणटा समजलें मू कित्याक म्हळ्यार इल्ली म्हणी दुखोवन दी तुका मागीर म्हणना दुखोवन सवय जाल्या उपरांत जोर दुखतना जीब कट्ट जावचे पयलीं म्हणटाय आनी गॉसिप करिना वय मू जेन्ना तुका आनी एकल्या विशयान हाडे तुवें तुका आयकलें कोणाडे सांगिनाका म्हणटाना जीब साबा नांव सांगच्या पयलें तें एक फस्ट डायलॉग आसता आमकां वय मू तुका मात सांगचें कोणाडे सांगिनाका सगळ्यांक कितें तें सांगलां जीब साबा हें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार जीव जवन आसा मोलादीक बाबा आनी भयणी तुज्या त्या एका उतरान तुवें उलोवच्या एका सेंटेन्सान एकल्यान सुसायड केलां जावं पुरो तुका कळीत ना एका घरच्या दुवे विशयान तूं हांगा बोलिल्ली जावं पुरो ते थंयसर पावून त्या दुवेन जीवघात केला जावं पुरो तुका कळीत ना समजून घे आनी एकल्याच्या दुवेच्या विशयांत उलयतना समजून घेया तुका एकली दुव आसा आनी एकल्या पुताचें नांव पाड करतना समजून घेया तुका एक पूत आसा आयकोवचें इंटेन्स करा कोण आयकतात पळय ती इंटेन्स करा पूर आयकोन जाल्यार उपरांत कालें म्हणचें आमकां काल्या तांची खबर सगळें आयकोन जाल्यार उपरांत पयल्यान सांगलें जाल्यार कितें जातलें त्यामुळे ती मरी ओगीत रावती हाका खिंचे नाका आनी एकल्याड सोदूंक येता कोणाक म्हणी वय मू आमी सगळें आयकता ताका बेजार जाता आनी सांगिना जाल्यार पाप देखून सगळें आयकोन जाल्या उपरांत सोड तांची बरो खबर काल्याक आमकां म्हणटा की ना म्हणटा देखून जेन्ना गॉसिप करूंक तुमकां हे आनी एकल्याचें नांव पाड करूंक तुमकां मस्त इंट्रस्ट येता त्या दळा जीब साबा इतलें केल्यार बरो आयच्या 3 घंट्याच्या रितीर सक्सेसफूल जायतें बरेंपण मेळटालें तुमकां वय की नेंगी पळया तकलेंत जायतें बरेंपण मेळटलें पॉझिटीव हांवें फायनली जोक करून सांगलें जावं पुरो गॉसिप बंद करा नेगेटीव वायब्स बंद करा नेगेटीव थॉट्स बंद करा वयर तोंड सकयल मसूर तुमकां सुटका मेळटली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हर एकल्यांक चें सांगचें तुमकां जाय जाल्ली बरी तांणी जियेचें म्हूण आशेवचें हें सोन्न सोडा बाबानो आनी भयणीनो एक गीत आमी गावया बरें एक गीत आसा कन्नड नन्न देवने नन्न येसुवे सगळीं उबे रावन ताळयो पेटून जोरान एक गीत गावया
ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹೋ 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 ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಓ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ Put your hands together. सर्व तळीय पेटया देवाक नावाडिया. Let us rejoice in the Lord. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. सर्व तळीय पेटया संतोषान देवाक वर्णिया तो आमचो स्वामी देव आमचो तो मोग करता आमचेर बेसांव घालता आमची दुखां पुसता आमकां बक्षिता तो विश्वासी देव तो आमकां सडिसोना ताका अर्घ दिवया ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Together, rejoice in the Lord. आपले तो सुटका दिते तसा ताका अर्घ दितना तो बेसांव घालता सर्ग उक्तो कण आशिर्वाद तो आमकां दिता ताचे थंय संतोष पावतना ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ
ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 दोळे आमचे दांपिया आमचो जीव मोलादीक आम्हा हर एकल्या ताच्या सारक्याच्या आनी स्वरुपायेचें जावन त्या सुमयान रचलां तर एकामेकाक मानान लेखूंकी एकामेका मोर्याद दिवन तांकां जायते मनशापण दाखोवंक म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत ताणें धाडलां तेंच मिसांव करच्या खातीर एकामेकाचो मोग करच्या खातीर म्हज्या तोंडार हांसो सदांच परसळ्ळो म्हज्या काळजान बरी चिंतना सदांच उदेवून येव म्हज्या दिश्टीन सगळ्यांचें बरेंपणंत हांवें पळोवन देव म्हाका आनी तुका ह्या बाबतीन आपोळणू गूण करूंक आशेता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या 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 हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझी ज्वाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या देखून बसा बसा पवन आणि बहिणीनो आणि 3 दीस रितीर 4:30 वरार प्रारंभ जावन सारकें 7:30 वरार अखेर जाता जशें आमी आमच्या जिवाचे मोलादीकपण समजत हांव
तशेंच तुमच्या वेळाचे मोल देखून आमी समजता. त्या देखून 7:30 जाताना आमी अखेर करता उंच 7 वरांक पळोवंक सुरू करचें नाका. वॉच रावलां गाई, बॅटरी मोग जाल्या गाई, कळ्ळें मू? 7:30 अखेर जातालें. 11च्या दिसा कांय इल्लें आराधन बरें करन इल्लो वेळ चड वचूंक पुरो. त्या देखून सक्रीय रितीन 100% तुमचें कॉन्सन्ट्रेशन ह्या रितीर आसूंक जाय. न्हीद येता गी तुमकां? हांव उलयतना न्हिदल्यात गी? ना मू? नाल्यार जागयता. 4:30 प्रारंभ जाल्यार 7:30 मुक्त जाता आनी फाल्यां आमी थोडो वेळ उलोवन नियाळ करून मागीर कुमसाराक तयाराय करसून नियाळ दितली हांव. परवां मंगळारा दीस 4 तावन 5 वरां पर्यंत कुमसारां आसतलीं. 4 तावन 5 वरां दवरल्यान कित्याक म्हळ्यार जर तर रितीरेच्या वेळार आमी दवरलें जाल्यार आमी कितें नियाळ दिता तें तुमकां मेळना. त्या देखून थोड्यांक अर्दें मौन आसता, हेचें गी नाका गी, हांगाच रावें गी, कुमसार जावचें गी. त्या देखून पाद्रेप म्हणालो 4 तावन 5 वरार मुसर कुमसारां आसतलीं. 5 वरां उपरांत आमी परत नियाळ प्रारंभ करतली हांव. वेळ असो अवकाश आसा जाल्यार सदांय आराधना आमी करतली हांव. पूण कुमसारच्या दिसा आराधन आसतलें. तशेंच 11च्या दिसा हे सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. मीस सदांच आसा. 11क पयलें न्ही, आज आयतार म्हणून पयलें केल्लें. हरी एका दिसा आनी 3 दिसांनी मीस 11क आसतलें. हें तुमच्या मतीन दवरा. तर भावांनो आनी भयणी, म्हाका आज कितें टॉक दिवंक आसलो त्या विशयांत वेळ पावना जालो. देखून इंट्रोडक्शन दिवन 1-2 गडितां सांगता, मागीर अखेर करता. फाल्यां तो टॉक तुमकां दितलो वेळ आसा जाल्यार. जायत मू? कित्याक म्हळ्यार काल 3 वरां मेळची आमकां कितलें उलोवचें पळय मू. पावना तो रिपोर्ट सगळ्या दिसाचें 2 घंट्यांनी सांगूंक कस जाता. ताचे मदें मीस आसा, आराधन आसा. तर संजय म्हणलो एकलो भुरगो आसलो. संजय ग्रेस्त भुरगो. आनी ताका म्हजे पर्यंत थोडें पिशें घालें, म्हळ्यार गाडयेचें पिशें. म्हाका कारां दवरूंक जायना, पूण ताका कारां दवरूंक जाता. त्या देखून ताच्या घरा बापूय बरो आस्त आसा, बरे पयशे आसा ताचे कडेन. देखून मस्त कारां आसलीं आनी फास्ट हेचें. कितलें फास्ट जाता तितलें फास्ट हेची ताची संवय जावनासली. आनी अशें भावांनो आनी भयणो, इतलें फास्ट येता, स्पीड लिमीट ना ताका. कितले पोटी ताका फायन पडलां जाल्यार कोण दिता? कोणाचे पयशे? बापायचे पयशे. कितले पोटी पोलीस येवन एक्सिडेंट जाल्ल्या केस घालतात, कोण सोडयता? बापाय. आसा न्ही? त्या देखून हे पोटी फास्ट येतालो. बारीक कशी फास्ट ड्रायव्ह करचें म्हळ्यार अशें ड्रायव्ह करून आसतना एक दीस येता फास्ट वचून आसतना फाटल्यान कोण फॉलो करनासा? RTO पोलीस फॉलो करनासा. पोलिसाक पळयल्यान रावयता गी आणखी फास्ट गुड्डायता. फास्ट येता येता येताना पोलिसाक हट्ट तो सोडिना. कशें म्हण ओवरटेक करता आनी ताका रावयता. कितें बगता हाका? हाच्या पयलीं कितलेय पुटींग घडलां. कितें? पोलीस येता, रावयता, सीट दिता, पयशे दिवचे नाल्यार कार्ड आसा, कितेंय जाता, जालें, खबर जालें. हे पुटी पोलीस येता, रावयता आनी लायसन्स विचारता. लायसन्स काणगिल्लें ताचें रायटींग पॅड आसता मू, थंयसर बरोवंक लागता. बरोवन आसता वचून तो हे पुटी कितले आबा? आदले पुटी 500 घाल्ले, हे पुटी चड जाल्यार रेट 2000 घालता गी. कांय परवा ना. इल्ल्या वेळान येता आसतना ताका शॉक पळोवन ही चीट. त्या चिटीर कितें आसलें? इंग्लिशांत आसा तें वाचता. समजता मू सगळ्यांक? की मागीर इल्लें कोंकणीन सांगता. इंग्लीश डावत येता मू. डियर संजय, once upon a time I had a lovely daughter. एका काळार थोड्या वर्सां आदीं म्हाका एक मोगाचें धूव आसलें. 6 वर्सांचें. काराच्या एक्सिडेंटांत सरलें. हांव चिंता तुवें सारकें गेस केलें. स्पीड येवच्या कारान, फास्ट आसल्या त्या कारान डॅश करन म्हजें धूव सरलें. फायन आनी 3 म्हयन्याचें जैल. एक्सिडेंट केल्लो, म्हज्या धुवेक लगाड काडिल्लो, भायर आयलो, फ्री जालो. फ्री जालो ताच्या धुवेक ते गजना धुवांक पटलून दवरूंक. पूण म्हाका
एकच आसले आनी ताका पटलून दरीचे जाल्यार हांवें सर्गाक वचाचें सारकें 1000 फावटी ताका बगसूंक हांवें प्रयत्न केले सदां न्हीद करून तासान ताका बगशिया म्हणून जातेत ना दूख म्हाका तडवंक जायना आतांय सांगता म्हज्यान जातेत ना म्हजे खातीर माग बी केअरफुल संजय माय सन इज ऑल आय हॅव लेफ्ट पुताक मात्र म्हाका देवान सोडला आतां बायल ना धूव ना हें वाचलेंत संजय फाटीं घुंवता आनी पळयता पुलिसाचें कार मुखार वचून आसा येता म्हणसर काराकत पळयता इल्ल्या वेळान सकला पळयता सकाळ कार स्टार्ट करता स्लो येता घरा गेल्ले तक्षणा बायलेक आनी भुरग्यांक पटलून धरता आमी कशें चिंताव कारार मात्र न्ही आमच्या जिवितांत कशें चिंतूं कोणाक सगळें होगडायता आमी हांसून नियाळ आमी करूंक जाय सारकें मू हें गरजेचें बाबा आनी भयणी म्हज्या एक धाकट्या करण्या वरवीं जर तर एका मनशाच्या तोंडार हांसो परचळूंक जातात जाल्यार कित्याक नजो म्हज्या एका उतरा वरवीं जर एकल्याचें जिवीत होगडावंक कारण जाता जाल्यार कित्याक रावोंक नजो जिवितांत स्लो कित्याक वचोंक नजो नियाळ करूंक अवकाश कित्याक आमी घेवन नजो ही सवालां आज तुमी मतीन धरूंक जाय जिवीत जावन आसा मोलादीक म्हजें मात्र न्ही म्हज्या शेजाऱ्याचें म्हज्या कुटुंबाचें म्हज्या गोवाचें म्हज्या बायलेचें म्हज्या एका उतरान म्हज्या गोवाक कितले पोटी हांवें बेजार करूंक ना म्हज्या एका उतरान म्हज्या बायलेक कितले पोटी हांवें बेजार करूंक ना म्हज्या एका उतरान म्हज्या आवय बापायक कितलें बेजार करूंक ना नियाळ करया हें एक घडीत आनी एक घडीत हांव सांगता जायत्यांच्या जिवितांत आमकां घडटा सदां न्हीद आमी कार ड्रायव्ह करतना घडटा जायतीं जाणां हांगासर कार व्हरतात वय मू एकलो मुखल्यान कार व्हरून आसलो दादलो गी स्त्री गी गोतूना सकास येता सकास म्हळ्यार तितले स्लो येता हांगासर फाटल्यान आसल्याक सकास वचून सवयत ना मारता मारता कितें हॉर्न मारता मारता केप्पे जाल्यार ते काण जाल्यारय मारता 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 पूण मुकलो फास्ट हेचें दिसना पूण इल्ल्या वेळा उपरांत ताच्या कारार स्टिकर पळयता कितें फिजिकली चॅलेंज्ड प्लीज बी पेशंट म्हळ्यार हँडिकॅप कार चलोवन आसा प्लीज बी पेशंट हें वाचलें ताका शॉक जाता सगळे चिंतापस बदलता ताच्या आनी स्लो वचूंक प्रारंभ करता हॉर्न मारचें बंद करता तर बाबान हाडून नियाळा कितल्यांच जर तर आमी राग करनासतना सोंसणीकायेन जियेचें जाल्यार कोणी म्हणी लेबल घाली जाय गी एकल्याक जोर करता तुमी कित्याक ल्हान कारणा खातीर आय एम स्ट्रगलिंग सफरींग विथ कॅन्सर म्हूण बोर्ड घालीचें गी वय गे घरा आवय आसा तकली पडबड उलोवन आसा गोवाक भुरग्यांक कळना हॅविंग हेडेक म्हूण बोर्ड घालीचें गी
होई गी गलीचे गी नाका नाल्यार कळना न्ही हॉर्न मारनूच आसताने आमी लॉस्ट माय जॉब fighting cancer, going through a bad divorce, suffering emotional abuse, lost a loved one, feeling worthless, financially broken. असले जायती संगती बोर्ड गलीचे पडात गी पयस नाका आमच्याच घरा उलय लायक आता मू म्हाका आयकना समा बोर्ड गलीचे पडात गी नाजाल्यार कित्या घरा झगडे एकामेका तोंड पळोवंक कित्या जायना मागणें कित्याक सांगाता ना फिजिकली चॅलेंज बी अलर्ट बी पेशंट प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दोळे धांपिया हांव तूं बरें आयकता एक भर दोळे धांपिया अकरीची 5 मिनटां सुमय संगत करसूंक प्रयत्न करया जिवीत हांवें दिलां बरोवन ओमता त्या रितीन एकामेकांतय मोग वांटून घेवच्याक बाबा आनी भयणी म्हज्या कुटुंबांत आज कित्याक बेसां बेसां आज म्हाका आनी म्हज्या गोवा मदें कित्याक ही अडचणी घरच्या संबंदांत कित्याक इतलें सगळें हांवेंच बदलूंक जाय हांवें यू टर्न घेवंक जाय म्हज्या चिंतनान खंयसर हांव चुकल्यां खंयसर हांव चुकलां फरक कळटलो जेन्ना हांव घरा भितर रिगतां तेन्ना म्हज्याच घरचीं संतोशान तोंडार हांसो परसळून म्हाका स्विकार करतात गाय या कांयच गन्ने करनात कारण कोण देवाचो आधार मागया पयलो दीस हो रेतीरेचो सारक्या रितीन आमचें मौत आनी काळीज नितळ कर सोमया म्हूण मागया की 3 दिसांनी आमी आमच्या जिवितांत खंयसरपणी बरेंपण करूंक आसा तें जावं दी जेजू म्हणटा तूं खंडीत वायट न्हय तूं म्हजीच रचना म्हज्या हाताचेर तुजें नांव हांवें लिखलां तूं विसलली परजा म्हजी पूण तरी तुवें वाट कितें धरल्याय ताच्या की बरी वाट आसा म्हूण जेजू सांगता म्हज्या पुता म्हज्या दुवे आज कश्टो नासाय आज बेजाराय नासाय आज कंती दुखी नासाय सगळो दीस संबंद नासतना एक सुरी वळवळो नासाय जेजू म्हणटा बरी वाट आसा म्हजे थंय त्या वाटेक आपोवन हाडूंक हांव आशेतां कित्या तूं म्हजो तूं म्हजें यू आर मायन यू आर ऑलवेज मायन Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. रितीर आईची जाता कशी जाली फाल्यां दोनूच बँकांत आसतलो गी लोक ना मो येतल्यात मो येस प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. बाबा रणबन याच्या पयलें एक सांगता उगडास दवरा जर तर 25 वर्सां पयलें तुमकां 50 वर्सां जाल्ल्यांक 25 केजीचें टेबल वोवंक जातालें उखलूंक जातालें आज जायना जाल्यार कालें जालां टेबल जड जाला न्ही वय मो टेबल जड जाला न्ही काल जाला
आं हांव वचकत जाली या हांव वचकत जाला हें तुमी आज नियाळ करीचे राती आतां गेल्या उपरांत जर तर थोड्या संगतींत हांव वचकत जाल्या जाल्यार हांव वचकत जाल्या तें संगती तें न्हय सारकें इफ द टेबल इज नॉट हेवी आय हॅव बिकम वीक हें केदाळ तुमी एक्सेप्ट करतात गी त्या घडयेंत न्हू यू वील बी द स्ट्रॉंगेस्ट कितें म्हळ्यार तुमकां कळिता कितलें उखलूं जाय तितल्यांत करतले आतां काम चड करनात जेजू म्हणटा तुजें सगळें दूख बेजाराय कितें आसा सगळें म्हजे लागीं हाडून ये तें काडून पयस उडयता म्हूण सांगिना पूण ओवंक बळ दिता म्हणटा 25 kg ओवंक तुका दुखतालें जाल्यार वळतालें जाल्यार 50 kg ओवंक तुका सक्तेंत केल्लें जेजू देवान जेजू कितें म्हणटा गे समनी म्हळ्यांत साईबा जाता जाल्यार हे कश्ट म्हजे लागशिल्ले कान्न उडय देव म्हणटा ना कान्न उडयना तुवें कुर्सार मोराचो इस सोसूंक बळ दिता म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया येस एक गीत गावया गीत गावन अखेर करया आनी फाल्यां सकाळीं मेळया थँक्यू सॉरी सांजे देवा तुझी स्तुती करता सगळी देवा तुझो मोह करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोह करता म्हजो जीव आसता पर्यां तुझ्या राजांक रावता पर्यां म्हजो जीव आसता पर्यां तुझ्या राजांक रावता पर्यां सोमिया तुझ्या राजांक पावता पर्यां सोमिया तुझ्या राजांक पावता पर्यां तुझ्या राजांक पावता पर्यां तुझ्या राजांक पावता पर्यां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. पाद्रे अखेर करना म्हण चिंती नाका लास्ट एक होमवर्क आसा कितें तें गुड नायट न्हय ताच्या पयलें होमवर्क आसा कांय एक फॉरवर्ड आयली कितें करता आमी धरता मोबायल दामता आनी तें कितें एरो बटन आसा कितल्या जाणांक धाडटा फॉरवर्ड करता सर थोडी फावटी पळोवंक पळयना कितें म्हण तें वयगी तर तुमी आज कितें करूंक आसा रितीरेख आपोवणे दिवंक आसा सकडांकी बरी जाल्यार पाठ जाल्यार तुमी सांगा पूण हेरांक आपोवन हाडचें काम तुमचें प्रेज द लॉर्ड बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन